Jacinta Pereira Bachpe, Olson Pereira Bachpe, Margaret Siqueira Badravati, Lina Di Costa Pezar, Edward Pinto Bachpe, Cecilia Di Souza Bachpe, Wilwin Lobo Sanzuzevado, Severin Di Silva Bachpe, Arun Ani Vishita Di Souza Pezar, Avil Vinola Ani Elrisha Pereira Naravi, Vishal Di Souza Kulshekar, Baby Amelia Di Souza Pezar, Jeram Siqueira Bachpe, Shalini Pais Bachpe, John Pais Ani Kutam Bachpe, Christine Desa Loreto, Clayton Ashley Di Souza Kulshekar, Molly Ani Lenston Fernandez Bachpe, Roshan Di Costa Ani Kutam Bachpe, Darren Di Costa Ani Kutam Derebel, Sinita Di Costa Ani Kutam Bachpe, Shelma Lobo Bachpe, Reina Lobo Bachpe, Dylan Ani Dion Lobo Bachpe, Sunil Ani Amalrani Rosario Ferrar, Joseph Tauro Ani Kutam Bachpe, Cecilia Di Souza Bachpe, Reshma Jennifer Siqueira Bangalore, Irene Di Souza Ani Kutam Bachpe, Pascal Pinto Bachpe, Michael Ani Mary Saldana Bachpe, Viola Ani Vinisha Di Souza Permude, Joseph Robert Dicunna Bachpe, Jospin Lobo Bachpe, Priya Johnson Dicunna Permude. दानिंक आम्ही उपरांत मान करता कोणी मुर्दोम दिल्ल्यांची नावां सांगली पूण येताना वेळ जालो मुखार या दानिंक आम्ही उपरांत मानाची वात दितेल्या सांत आंतोनीचा सर भुक्ती कसोवें आज आंतोनी कटे पात्रोणाचे फेस्त आचरण करूंक आमी संतोष पावता सांत आंतोनी मरिफात मेळिल्ल्या सर बेसांवां पासत आमी देवाक अर्घा पटयता सांगाताच आमच्या पात्रोणाक मान पटयता पाद्वासो सांत आंतोन भक्तिकांक भोव मोगासो आनी तांच्या वेगवेगळ्या गरजांक सदांच पावल्लो सांत 1195 पोर्तुगालांत फर्डिनांड बैलॉन म्हणल्या नांवान तो जल्मालो तरी फ्रांसिस्कान प्रात जाताना ताणें
आंतोन म्हणलें नांव घेतलें. देवाचे उतार गुंडायेन अध्ययन केल्लो एक भोव हुशार उलोवपी आनी प्रवचनकार. देवाच्या उतराचेर गुंडायेन ताका एक प्रभावीत सांत केलो. तरी भोव सादेपणान सगळीं ल्हान ल्हान कामां सयत संपूर्ण समर्पणान केल्लें महानपण ताचें. विशेष मागण्याचें बोळ आशिल्ल्या ताचे द्वारी गरजेवंतांक आदार जावच्या साबार अजापां घडिल्ली चरित्रां आसा. फकत 30 वर्साचे प्रायेर 1231 जून 13 तो मरण पावलो. त्याच दीस ताचो सर्गी जल्म जालो म्हणल्यार आध्यात्मीक चारित्रीक कारणाक लागून हर वर्सा जून 13 ताची महापरब आचरण करतात. आमचो पात्रोन सांत आंतोन सगळ्यांक एक प्रतीक जावन गरजेवंतांक आनी दुबळ्यांक दयाळायेचें प्रेरण. सांत आंतोनीचें एक वाक्मूल अशें: सोमी मनशा आत्म्याचेर आपली उदंड दयाळाय वळोवंक सदां सत्रेकता. मनशान सोम्याची दयाळाय निराकरसिल्ल्यार ताका विपरीत दुखता. जर ताची काकूळट आनी दया मागली तर भोव कठीण पात्याक सयत ताच्यान शिक्षा दिवंक जायना. बदलाक तक्षण ताची अपरिमीत आनी अगाध दयाळाय ताचेर वाळटा. ह्या जुबले वर्सांत बरवशान समकोन दयाळेन जियोंक आपोवणें दिलां. ह्या पाडतळार हे परबेचो संदेश आसा: दयाळेचो शेगून जुबलेवाचें काळीज. आयच्या हे महापरबेचे प्रधान येसक जावन कारवार दिएसीसीचे हास्कुरे आनी सादे गवळी बाब अदीक मनदीक दोतोर दुमिंग डायस आमचे सगळें आसचें भाग आमकां मेळ्ळां. मोगाळ गवळी बापानो, तुमकां आमी प्रत्येक भोव मोगाचो आनी मानाचो येवकार पटयता. पेजार वारड्याचे विगार बाब भोव मनदीक बाब रुडॉल्फ राविडेसा हांकांय प्रत्येक येवकार. वारड्याच्या तशेंच सैरे येजकांक मोगाचो आनी मानाचो येवकार. आतां प्रवेश गिता सवे संभ्रमीक पवित्र बलिदानांत वांटेली जावया. बाप्पा आमच्या दरबाराच्या त्रिएक देवा सर्गीच्या अर्घा स्तुती होगळाप तुका परबेच्या आयच्या दिसा. बाप्पा आमच्या दरबाराच्या त्रिएक देवा सर्गीच्या अर्घा स्तुती होगळाप तुका परबेच्या आयच्या दिसा. जेजू नावी याजका सवे भक्तीन उर्बेन आयल्या. एका मोनान दिनवाशी काळजान बलिदान भेटोवंक जमल्या. वंदिता वर्णिता महिमा तुझी वाकणटा. वंदिता वर्णिता महिमा तुझी वाकणटा. बाप्पा आमच्या दरबाराच्या त्रिएक देवा सर्गीच्या अर्घा स्तुती होगळाप तुका परबेच्या आयच्या दिसा. तुझ्या सारक्या आमकां रसला पवित्रेन्यानी सोबयला. जेजू तुझ्या पुता मरिफा पातकांतले आमकां सोडयला. कुर्पे जिये पवित्र आत्म्या संगी विणला. कुर्पे जिये पवित्र आत्म्या संगी विणला.
देवा सर्गीच्या अर्गा स्तुती होगळाप तुका परबेच्या आयच्या दिसा बापा आमच्या दरबारांच्या त्रिएक देवा सर्गीच्या अर्गा स्तुती होगळाप तुका परबेच्या आयच्या दिसा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो म्हज्या मोगाच्या भावांनो आणि भयण्यांनो आज सांत आंतोनीचे दबाजीक परब आमी आचरण करन आसा आज आमी नियाळ करच्यो विशय जावन आसा दयाळायेच्यो शेगूण जुबलिवाचें काळीज हो शेगूण जुबलिवाच्या वर्सां मात्र न्हय आमच्या दिसपट्टे जिणी दयाळेची जावंक आसा म्हणजे केदाळा आमी दयाळायेची करनीक आदरता वा पेल्यांचेर दया दाखयता आमकां दया मेळटा मोगाच्या न्हू जुबलेवाचें वर्स आमी आचरण करन आसा आदले पाप साहेबान आमकां सांगलें आसा बोवार्थाची यात्रिका जावन बरवसो आमकां निराशी करिना म्हळ्यार नियाळ करूंक अशें आसतना आज आमी हे फेस्त आमी आचरण करता आसतना देवाच्या आशिर्वादा खातीर आमी विशेश रितीन मागया देव जावन आसा दयाळ आनी मोगाळ ह्या मिसाच्या बलिदान आमी आचरण करता आसतना आमची पातकां आमी वळखून आतां देवाचें बक्षणांत आमी मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी मनान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध ह्या पासून भाग्यवान सदान सांकर सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट कर आनी आमची पातकां बोगसू आमकां सासणाच्या जिविताक पावो महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेच पोरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता
पापाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्या पवित्रज्ञ संगाती देवा बापाचे वाहिवे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्वेस्परा शासनाच्या देवा तुवें पादुवाच्या भाग्यवंत आंतोनी करया बावड तसो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकतांत असल्यांचो तीर अस्त्र करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कारो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनान नेहेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप देखून तुवें तांकां ताच्या दुस्मानाच्या हातांत घाले आनी तांणी तांकां कश्टिले पूण ते कश्टांत आसतना तांणी तुका बोब मारली आनी तुवें सर्गीतावन तांचे प्रार्थन आयकले तुवें तुजे व्हड काकुळतीन तांकां तांच्या दुस्मानाच्या हातांतले सोडोवच्याक तांकां सोडवंदाराक दिले पूण तांकां इल्लो विश्वास मेळटस तांणी परतून तुका वायट दिसता तें केलें तेन्ना तुवें तांकां परतून तांच्या दुस्मानाच्या हातांत घाले आनी तांणी तांकां दग दिले तांणी परतून तुका बोब मारली आनी तुवें सर्गीतावन तांचे प्रार्थन आयकलें आनी अशें तुजे व्हड काकुळतीन तुवें तांकां जायते पावटी सुटका दिली तांणी तुज्या कायद्याक लक्ष दिवन फाटीं येवच्याक तुवें तांकां ताकीद दिली पूण ते गर्वी जाले आनी तुज्या उपादेशाक विधेय जावन चल्ले नात ज्या नियमाचें पाळप मनशाक जिवीत प्राप्त करता त्या नियमाचें उल्लंघन करून तांणी पाताक केलें ते हट्टी आनी दारूण जाले आनी तुका विधेय जावन चल्ले नात जायतीं वर्सां तूं तांचे कडेन सोंसणीक जालोय तुज्या आत्म्या वरवीं आनी तुज्या प्रवाद्यां वरवीं तुवें तांकां सत्राय दिली पूण ते तुका आयकले नात देखून तुवें तांकां अन्य देशाच्या लोकांच्या हातांत घाले तरी तुवें तुजे व्हड काकुळतीन तांचो पुरतो नाश केलोय नाय आनी तांकां सांडले नाय कित्याक तूं दयाळ आनी काकुळदार देव देवाचें उतार हें देव दयाळ देव मोगाळ पत्क्यांक तो लागीं आसा पत्कां आमची बोगशिता गोपान तो आरावन धरता देव दयाळ देव मोगाळ पत्क्यांक तो लागीं आसा
आमची मोक्षिता गोपान तो आराम करता समारेचे स्त्री एकताने बोक्षिले पाप रडलेल्या सोराक सर्ग बासायलो पाताक वळकाल्या जाके वाग बोक्षिले तोमासा सोबावरती रायलो देव दयाळ देव मोगाळ पातक्यांक तो लागी आसा पातका आमची मोक्षिता गोपान तो आराम करता पत्की श्री एकताने बोक्षिले नेगार केल्या पेद्रूक रडाशे केले पाताक वळकाल्या जाके वाग बोक्षिले दारून काळजाक दयाळ केले देव दयाळ देव मोगाळ पातक्यांक तो लागी आसा पातका आमची मोक्षिता गोपान तो आराम करता देव दयाळ देव मोगाळ पातक्यांक तो लागी आसा पातका आमची मोक्षिता गोपान तो आराम करता साम पेद्रूचे पयले पत्रांतलें वाचप हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें आपले व्हड काकुळतेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एक जिव्या भरवशाक नव्यान जनीत केल्यान आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आई भवेन भावनांत असल्या दायजांक आयती केल्यान अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावं तयार आसलेले सोडवणेक देवाची पदवी भावार्था मारिफात तुमकां शाबीत सांबाळटली हाचे खातीर तुमी संतोश पावा आतां थोड्या काळाक थरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटात जाल्यारय कितें जालें फुटाक घाल व्हरूंक पळयल्या नश्वर भांगरा प्रास चड मोलादीक जावन नासलेलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यारय तुमी ताचो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यारय ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन भरलेल्या उतरावरत्या संतोशान तुमी उमाळतात कित्याक भावार्थाचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचें तारण तुमी जोडून आसात देवाचें उतार हे Alleluia, 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 Alleluia.
Alleluia, 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 Alleluia. Viso ai so da baja so, Sant'Antonice परबेसो, ताचे मारिफात लाभलेल्या उपकारा धन्या देवा कर गांदिवसो. दिसो आयसो दबाजासो, Sant'Antonice परबेसो, ताचे मारिफात लाभलेल्या उपकारा धन्या देवा कर गांदिवसो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात. पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्ही गे. तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात. पातकी तशेंच करतात न्ही गे. जांचे कडचे पाटी मेळटले म्हूण तुमकां बरवसो आसा तांकां मात्र तुमी उसणें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात. आपणें दिल्लें तितलेंच आपणाक पाटी मेळटलें म्हणून चिंतून पातकी एकामेकाक उसणें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तांकां बरें करा. पाटी घेवची आशा नासता उसणें दिया. तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची, कित्याक तो अनुपकार्या आनी खोट्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, सांत आंतोनीचें फेस्त व्हडा दबाजीन आमी आचरण करता आसतना हांव तुमकां सर्वांक फेस्ताचे उल्हास पाठयता. आज आमी नियाळ करच्यो विशय जावन आसा मर्सी
is the heart of jubilee. म्हणजे दयाळाय जुबिलीवाचें काळीज. 2025 ह्या जुबिलीवाच्या वर्सांत आमी सर्व भावार्थाची यात्रिकां जावन फुडें सर आमी दयाळाचे व्यक्ती जावंक आपुणे आसा. प्राचीन इस्रायेलांत 50 वर्स जुबिलीवाचें वर्स म्हूण संभ्रमताले. गुलामपणांत आसतल्यांक सुटका लाभचें वर्स, रिणांतावन माफी जोडचें वर्स, परगांवांत आसतल्यांक पाटी घरा येवंक वर्स. एकच उतरान सांगचें तर जुबिलीवाचें वर्स एक कुरपेचें वर्स, दयाळाचें वर्स जावन आसलें. सांत आंतोनी एक दयाळाचो आनी कणवळाचो जिवीत जियेतलो. तर सांत आंतोनीच्या जिवितांत घडयलें एक घडीत तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां. पाद्वाच्या त्या गांवांत एक युवा प्रायेचो युवक आपल्या बापाय सांगाता जीव नासलो. एक फावटी त्या भुरग्यान बापाक जायते मोगाचें आनी मोलाचें जावन आसलें एक भांगराचें वस्तू ताणें सोरलें. हें बापायक कळटस तो ताचेर रागान पेटलो आनी सर लोकां मुखार हाड ताची मर्याद ताणें काडली. हें पळयलो तो भुरगो घर सांडून दुसऱ्या गांवांक वचून रावलो आनी आपल्या बापायचेर रागान तो आसलो. अशें थोडे दीस गेले. एक दीस ताका सांत आंतोनीच्या शर्मावा विशीं आयकूंक मेळ्ळें. त्या दिसा सांत आंतोनीन देवाच्या दयाळाय विशयांत शिकोवण दिवन आसलो. हें आयकलो तो भुरगो सांत आंतोनीक भेटलो आनी आपणान केलें सकट ताणें सांगलें आनी ताच्या बापयशी फाटीं वचूंक आशेता म्हणालो. पूण एकलोच वचूंक ताका भिरांत दिसताली. देखून सांत आंतोनीक घेवन तो आपल्या घरा सुशी पावलो. बापायन भुरग्याक पळयतच आनीक रागान तो भरलो. सांत आंतोनीन त्या बापाय लागीं भुरग्याक बोगसूंक आनी दयाळे दाखोवंक विनंती केली. तो आयकूंक तयार नासलो. त्या दाळा सांत आंतोनीन म्हणलें, हांव म्हजें बोट काडटां आनी ह्या मार्गार बोट नासतना चलता. त्याच परी तूं दयाळाय म्हणल्या वाटेर चल म्हणूंक लागलो. हें आयकून त्या बापाचें मन कणवाळायेन भरलें. ताणें आपल्या भुरग्याक बोगशिलें. वय मोगाच्या भावानू आनी भयणीनू, हें जावन आसा खरी दयाळाय. तर आज आमी काण घेतलो विशय जावन आसा दयाळाय जुबिलीवाचें काळीज. आज 3 संगत्यो विशय तुमचे मुखार नियाळ करूंक हांव आशेतां. पयलें जावन आसा दयाळाय म्हळ्यार कितें. हेरां थंय आमी दाखोवची काळजी, आमची उदार मन, कितलो व्हड त्याग करचो पडल्यारय आमची तांके भायर प्रयत्न करचे. हेरांच्या दुखांत बुजवण, चुकलेल्यांक बोगसूंक सदांच तयार रावचें. संवसारांत दया पळोवंक मेळना. दयाळाय नातली परिस्थिती चड भिरांकूळ. सगळ्या कडेन विरोधपण, असमाधान, प्रतिकार, एकामेकाक दुरसोवचें, मनशाच्या काळजाचे दारुणायेक लागून बोगसाणें, काकुळट आनी दया नपैस जावन गेला. दयाळाय आमकां देवा थंय आसतल्या भावार्थ आनी समजणेंत आटापून आसा. जशें देव आपले परजे थंय लोकां थंय दयाळायेन विसरलो, तशें आमच्या जिविताच्या पडणेंत
आनी सुखींत देवाची दयाळाई आमी अनुभव केला. आमच्या आस्कतपणांत, आमचे कुरणेपणांत, आमच्या कूद स्वार्थांत आमकां बचाव करचें येवजून जावन आसा दयाळाय. सांजू हांव अशें म्हणटा, देवान संवसाराच्यो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. देवान आपल्या पुताक संवसाराचे नीत करूंक धाडूंक ना, बगर ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण करच्याक. हेंच सत सांत आंतोनी आपल्या जिवितांत जाणा जालो. सर ताच्या प्रसंगांत आनी दुर्बळ्या जिविता मारिफात देवाची दयाळाई परगट करून त्याच दयाळ्यांत भरलेले जिवीत तो जियेलो. सबार काळजां परिवर्तनाक प्रेरीत करून देवाच्या मोगांत आनी दयाळायेंत विश्वासी रावून त्याच प्रमाणे तो जियेलो. दुसरें जावन देव सोंसणिकायेच्यो दातार आनी ताची दयाळाय निरंतर. नेहमिया प्रवादाच्या पुस्तकांत आमी आयकलें, ते कश्टांत आसतना ताणें ताका बोब मारली. तुवें सर्गीत हांवन आयकलें, तुवें तुज्या व्हड दयाळायेन तांच्या दुस्मानाच्या हातांतलें सोडवंदराक दिलोय. देवान इस्रायल परजेक आपणाची स्पर्जा जावन मिनसून काडली, पूण ही पर्जा देवाच्या मोगातावन परत्यान पयस सरली. त्या वेळार देव सोंसणीक जावन तांच्या फाटल्यान वचून तांचेर दयाळाय दाखोवन तांकां फाटीं हाडलें आमी पळयता. आमचो देवादीन पाप साहेब फ्रांसीस, तुमच्या सर्गीच्या बापा सारके तुमीय दयाळायेची जाया ह्या उतराचेर नियाळ करतना तो अशें म्हणटा, कुर्सायल्या जेजू थंय आमी आमच्या सर्गीच्या बापाच्या दयाळायेचे काकुळटीचे मुखामळ पळयत हांव. अशें जेजू क्रिस्ता मारिफात देवान आमचेर पातकांचेर दया दाखयला. त्याच बरी आमी दयाळेची जावन आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या गांवांत आनी आमच्या समाजांत देवाक महिमा दिवन जीव बरवसो दवरून भावार्थान भरलेलें जिवीत जिवंक आसा. सांत आंतोनीचें जिवीत पळयल्यार ताचें जिवीतय दयाळेचें जावन आसलें. जो मनीस देवाच्या मोगातान पयस सरला तांकां दयाळेची शिकवण दिवंक दयाळेन चलोवन देवाच्या हिंडांत फाटीं हाडलें आमकां दिसून येता. तिसरें जावन दयाळाय जावन आसा भरवसाचें दार. आयचे दुसरे वाचपांत सांत पेद्रू म्हणटा, भावार्थांत तीर रावा. सांत पेद्रू भावार्था खातीर कश्टून आसच्या क्रिस्तवांक क्रिस्ताचे पाटलावदारांक हें पत्र तो बरोवन म्हणटा, कश्टा दगडणेंत भावार्थ साडिनासता भावार्थांत तीर रावा. कारण क्रिस्ताच्या जिवनपणा मारिफात आमकां एक जिव्या भविश्याक नव्यान जनीत केल्या. देवाच्या काकुळटीन आनी दयाळायेन जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणा मुखांत्र भरवसाचें दार आमकां उगडलें. त्या पासून आमचो भरवसो, आमची भद्रता, आमची जिविताची खात्री जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणांत अटापून आसा. क्रिस्ता मारिफात मात्र जिवीत येता म्हणलें सत मानून घेवंक सांत पेद्रू आमकां आपोवणें दिता. सांत आंतोनी एक भरवश्यान भरलेलो व्यक्ती जावन आसलो. ताच्या जिवितांत सबारीतले कश्ट दूख आयल्या वेळार ताणें देवाच्या दयाळायेचेर भरवसो दवरले वरवीं सबारीतल्या लोकांच्या जिवितांत भरवसाचो उजवाड तो जावन पावलो. दयाळाय बोगसाणेचे आनी मोगाचे हातीर जावन आसा. सुवार्थेन जेजू आमकां दुस्मानाचो मोग करूंक, तांकां बोगसूंक आनी तांकां बरें करूंक आपयता. तशेंच
जशें बाप दयाळ तशें आमी दयाळ जावंक तो उलो दिता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ह्या जुबले वर्सान आमी कशें एक दयाळायेचे व्यक्ती जावचें. पयलें जावन बोगसाणेचें व्यक्ती जावचें. बोगसाणें आमकां सर्वांक गरजेचें जावन आसा. बोगसाणें ना आसतना आमी दयाळायेचे व्यक्ती जावंक साध्य ना. आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना खंयचेय एक ल्हान घडीता द्वारी घुसपा गोंदोळ उदेतना आमच्या कुटुंबांत जावंक पुरा आमच्या शेजारा मदें आमी बोगसूंक जाय. त्या दाळा मात्र आमी क्रिस्ताचे खरे साक्षी जावंक शकता. दुसरें जावन आसा हेरांची आमी सेवा करचें. सेवा दिवची मनशाच्या जिवितांत एक वर्तेंशें गूण जावन आसा. जेजूय ह्या संवसारी सेवा करून घेवचे खातीर न्ही, बगर हेरांची सेवा करचे खातीर आयलो. देखून जेजू आमकां दयाळायेचे व्यक्ती जावन आदर्श जावन आसा. आमच्या कुटुंबांत तशेंच आमच्या वाड्यांत पिडेस्त आसात म्हूण चिंतया, तांचें आमी सेवा करचें गरजेचें जावन आसा. आनी हांची सेवा करचे मुखांत्र जेजूक आमी तांचे थंय पळोवंक शकता. देखून एक सेवेचे व्यक्ती जावंक आमी सर्व प्रयत्न करया. तिसरें जावन गरिबांक निर्गतिकांक आमचो कुमोक दिवचें. जेजून आनी तशेंच संत आंतोनीन निराधेरांक गरिबांक जायतो मोग दाखयलो. तांकां कुमोक ताणें केली. तशेंच सुताराचें काम कर जेजून आपूण गरीब लोकां खातीर आनी तांचो मोग करचे खातीर आयला म्हूण दाखोवन दिलें. तर आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना जे कोण निर्गतीक गरीब आसात तांकां आमच्यान कितलें जाता तितलो कुमो करया. ह्या मुखार आमी देवाचो आशिर्वाद जोड घेवंक शकता. आनी चवथें जावन आसा कालतेपणाचें शेगूण आपणावचें. कालतेपण जावन आसा एक वर्तें शेगूण आनी हें आमकां दयाळायेची व्यक्ती करता. जेजून म्हणलें आसा जो कोण कालतो जाता तो वर्तो जातलो म्हूण. तर आमी एक कालतेपणाची व्यक्ती जावन प्रयत्न करया. आमचें थंय आसलें घर अहंकार पयस करून एक दयाळायेचे व्यक्ती जावंक आमी सर्व प्रयत्न करया. मोगाच्या न्हू. तर आज आमी सांत आंतोनीचें फेस्त आचरण करता आसतना ताचे मजतीन आमची कुटुंबां दयाळायेची आनी काकुळतीन भरलेली जावं दी म्हूण ह्या येवकरिस्तांत येवच्या जेजू क्रिस्ता मुखांत्र मागून घेवया. आमेन. सक्तांनी उबी रावचें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज सांत अंतोनीचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना देव दयाळ आनी मोगाळ जावन आसा. तो आमची मागणी आयकता. बरवशान आमची मागणी आतां आमी देवाक समर्पया. दयाळ मोगाळ बापा आमची मागणी मानून
मोगळा बापा सांत आंतोन एक दयाळेचो मनीस जावन पवित्र सभेच्या सर्व शिकवणदारांक एक प्रेरण आनी मेल फांगत. पाप साहेब सर्व बिस्प याजक आनी धार्मीक भाव भयणींनी आपल्या जिणयेन दयाळाय शिकोवन ती जियेशें कर म्हणून मागता हांव. दयाळ मोगाळ बापा आमची मागणी मानून घे. दयाळा बापा दयाळेचो शेगून आमकां तुजे लागीं संबंध घडोवंक हातेर जाताना पेल्या लागीं मोगान चलोवंक आदार जाता. आमी सर्वांनी दयाळाची मनशां जायशें कर म्हणून मागता हांव. दयाळ मोगाळ बापा आमची मागणी मानून घे. दयाळा बापा सांत आंतोन गरजे आकातांनी आसलेल्यांचो तीर आसरो आनी आदार जालो. तांकां दयाळेचें केंद्र जालो. सर्व राज्याकी सामाजीक आनी सरकारी मुखेल्यांनी गरजेवंतांक आदार जायशें तांची योजना मांडूंक शिकय म्हणून मागता हांव. दयाळ मोगाळ बापा आमची मागणी मानून घे. कुटुंबाच्या चलयणारा दयाळेचो शेगून जुबलेवचें काळीज म्हणलो संदेश आज आमी नियाळता. आमच्या सर्व कुटुंबांनी तूं दयाळेचो शेगून जियेशें कर. मोग मैपास आनी एकवटान जियेवचीं कुटुंबां आमचीं कर. कुटुंबांनी समजोनी सोडदोड समाधान आनी मोगसाणें व्हळय म्हणून मागता हांव. दयाळ मोगाळ बापा आमची मागणी मानून घे. काकुळदारा बापा सांत आंतोन दुबळ्यांचो आनी बुकेल्ल्यांचो सांत आनी गटाय. ताच्या नांवान दुबळ्यांक काण जेवण दिवं साबारांक तुवें प्रेरणान भरलाय. कुडीच्या काणा तत्वरान कश्ट केल्यांक मोग मायपसाच्या तत्वरा लागून अडसरल्यांक आत्मीक पिडेस्तांक तुंच गटायेचें काणजा म्हणून मागता हांव. दयाळ मोगाळ बापा आमची मागणी मानून घे. मोगळा नितीदरा सांत आंतोन वस्तू तशें कितेंय होगडायिल्लें पाटी मेळच्या बरी करचो सांत. वेगवेगळ्या कारणांक लागून आनी तरावळ गुटमुळेक लागून साबारांनी तांची हक्कां आस्त आनी वस्तू जिणयेग्रास होगडावन घेतला. तसल्यांचें तूं धैर्य जा आनी साध्य तर तांणी होगडावन घेतिल्ल्यो संगती निती बरीत वाटांनी पाटी मेळाशें कर म्हणून मागता हांव. दयाळ मोगाळ बापा आमची मागणी मानून घे. भक्तिवंतांच्या आदारा हांगासर सांगाता मेळिल्ल्या सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक तुजे लागीं हाडून येता. आयचे प्रधान याजक आदीक मानादीक दोतोर दुमिंग डायस, सर याजक धर्मीक भाव भयणी भक्तिकां ह्या फेस्ताचे सर पिर्जेन दानी आनी मुर्दोमा वेगवेगळ्या रितींनी हें फेस्त आचरण करूंक आदार दिल्ल्यांक आनी हात मेळयिल्ल्यांक तुज्या पांयांतळी भेटयता. तांच्या गरजांक पावोवन तांकां विंसणार बेसावांनी सोबय म्हणून मागता हांव. दयाळ मोगाळ बापा आमची मागणी मानून घे. आमच्या वैयक्तीक गरजे पासून आतां मौनपणी मागया. मोगाळ आनी दयाळ बापा, आज संत अंतोनीचे फेस्त आमी आचरण करता आसतना
आमी तुमचे मुखार दवरल्ले मागणी दयेन आयकून घे. विशेष रितीन हांगा हाजर आसच्या सर्वांचेर, युवजनांचेर आनी भुरग्यांचेर आनी आमच्या सर आवय बापायंचेर तुवें धाराळ आशिर्वाद घाल. ह्या जुबलेच्या वर्सा आमी भरवशाची यात्रिका जावन फुडें सरूंक आमकां जाय जाल्ली कृपा तूं सदांच दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सृष्टीच्या रचणारा तुका दिन वाचता, तुवें दिल्ल्या देण्या खातीर तुका हरसिता. उंड्या वायना संगी आमचे जिवीत पेटयता, जेसूच्या मासा रक्तान बदल म्हूण मागता. सृष्टीच्या रचणारा तुका दिन वाचता, तुवें दिल्ल्या देण्या खातीर तुका हरसिता. उंड्या वायना संगी आमचे जिवीत पेटयता, जेसूच्या मासा रक्तान बदल म्हूण मागता. घे बापा उंडो गोवाचो, पृथ्वेन तुजे दिल्लो. घे बापा वायदा कासो, मनशा वावरान केल्लो. बेसांव घालून पवित्र करून कर आमकां आत्म्याचे कान. बेसांव घालून पवित्र करून कर आमकां आत्म्याचे कान. बापा दिता तुका चिनयेसूक तूं, दिसपडतो वावर आमची तान आनी भूक. तुका समर्पिता आमचे शेकून आगूण, तुजे कृपेन बापा बदल आमचे जीवन. बापा दिता तुका चिनयेसूक तूं, दिसपडतो वावर आमची तान आनी भूक. तुका समर्पिता आमचे शेगूण आगूण, तुजे कृपेन बापा बदल आमचे जीवन. घे बापा उंडो गोवाचो, पृथ्वेन तुजे दिल्लो. घे बापा वायदा कासो, मनशा वावरान केल्लो. बेसांव घालून पवित्र करून कर आमकां आत्म्याचे कान. बेसांव घालून पवित्र करून कर आमकां आत्म्याचे कान. सुंदर फुलां फुलां तुका भेटूंक आयल्या, तुज्या पांयां तळी आतां समर्पिता. श्रमांनी काम दिता तुका दुडवा रुपार, घे तूं मोगळ बापा आमचे रडणेर उदार. सुंदर फुलां फुलां तुका भेटूंक आयल्या, तुज्या पांयां तळी आतां समर्पिता. श्रमांनी काम दिता तुका दुडवा रुपार, घे तूं मोगळ बापा आमचे रडणेर उदार. घे बापा उंडो गोवाचो, पृथ्वेन तुजे दिल्लो. घे बापा वायदा कासो,
बेसांव घालून पवित्र करून कर आमकां आत्म्याचें खाण. सृष्टीच्या रचणारा तुका दिनवास नांव. तुवें दिल्ल्या देण्या खातीर तुका हरसिता. उंड्या वायना संगी आमचें जिवीत पेटयता. जेजूच्या मासा रक्तान बदल म्हूण मागता. सृष्टीच्या रचणारा तुका दिनवास नांव. तुवें दिल्ल्या देण्या खातीर तुका हरसिता. उंड्या वायना संगी आमचें जिवीत पेटयता. जेजूच्या मासा रक्तान बदल म्हूण मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतलें तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नित्य पवित्रतेच्या तलावात सर्वेस्पोर मानून घेव. सर पदवेदार आनी भोववर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंत आंतोनीच्या उडासा हो यज समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जीवन सासणाची सरवण जणूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सांतांतून तुज्या भक्तांच्या मानान हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. भूसर्गी तुका जय जय. भूसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जय. भूसर्गी तुका जय जय. भूसर्गी तुका जय जय. बापा, खरंच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ बेठवणी करच्याक एकाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणे आमी हे मागणी करता.
तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रात्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमच्या तूं पवित्र कर. तशीच आजना पाळून आमी हे संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवा वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जवळ जातच ताणें कांस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. तो आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कांस नव्या आनी सासणी कराराची हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून तें वावरतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Bavortaso gur purgatuya. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा आमचे सर्वने पासत तुझ्या पुतान सुस्तल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीच पुनर्जन्मपणाचो आनी सर्गार सडण्याच्यो आमी भक्तीपणे उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रात्म्यान भर. आनी जेजू सभे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवभाग्यवंत ओंकार मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या भाग्यवंत आंतोनीच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बाप्पा, हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकर लियो सौदावो आमच्या भाग्यवंत बापाच्या, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या आनी हांगासर आमच्या गवळी बापा सांगता उबे सभेच्या गवळ्या आनी मोनयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरी तुजे पवित्र सभेक बाबार्थांत आनी प्रितीमोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक आनी तुजे इश्टागातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तान मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुनवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुनवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवळ चलयताय सासणाच्या सासना. सौम्याची शांती सदा काल तुमचे सवे आसो. मोगाच्या न्हू एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयाच्या जेवणांत आपयल्ल्यांचे सुभागी. इगर्जी भितर 8 सुवात्यांनी 8 याजक कुमगार दितेले. थंयसर पट्टिकोंत 2 जण याजक तशेंच साध्य जाल्यार थंयसरी भायल्यान 2 जण याजक अशें 12 जण याजक कुमगार वांटले. मदल्यान फाटीं वचोंक वाट तशेंच तेणें मदीं अर्द्या इगर्जेन थंयसरी फाटीं वचोंक वाटो करून दिल्ल्यो आसात. स्वयंसेवक याजकांक त्या त्या सुवातेर आपोवन व्हरतले वा व्हरतली. जिविताच्या उंड्यादी जिवीत म्हाका भुकेवन आसा हांव तुका. जिविताच्या जरी जिवीत दी म्हाका लालेवन आसा हांव तुका. जिविताच्या उंड्यादी जिवीत म्हाका
घेवन आसा हांव तुका जिविताच्या जरी जिवीत दी म्हाका लालिवन आसा हांव तुका जिसुराया गोळ्या म्हज्या हिणान म्हाका घे तुज्या पाटय दया राया सर्गीच्या सांबाळ म्हाका दयेन तुज्या जिसुराया गोळ्या म्हज्या हिणान म्हाका घे तुज्या पाटय दया राया सर्गीच्या सांबाळ म्हाका दयेन तुज्या सर्गी मनान पोसताय सदांच तूं म्हाका राखता लालिवन हांव तुका दैवीक तुज्या मोगान वागयताय म्हाका म्हाकाच पेटयता तुका सर्गी मनान पोसताय सदांच तूं म्हाका राखता लालिवन हांव तुका दैवीक तुज्या मोगान वागयताय म्हाका म्हाकाच पेटयता तुका जिसुराया गोळ्या म्हज्या हिणान म्हाका घे तुज्या पाटय दया राया सर्गीच्या सांबाळ म्हाका दयेन तुज्या जिसुराया गोळ्या म्हज्या हिणान म्हाका घे तुज्या पाटय दया राया सर्गीच्या सांबाळ म्हाका दयेन तुज्या मोगाळ जेजू आयलाय म्हज्या काळजांत येण्याम तुज्या दादोस म्हाका करून काळीज म्हजे भरले तुज्या मोगान अर्गां दिन वाज दिता तुका जेजू तुजी स्तुती महिमा गायता जेजू राव सदांच पिडार करूंक जेजू दी म्हाका तुजी कृपा जेजू अर्गां दिन वाज दिता तुका जेजू तुजी स्तुती महिमा गायता जेजू राव सदांच पिडार करूंक जेजू
दी म्हाका तुजी कृपा जेजू खुर्सार मोरून म्हाका सोडयलो पोवी जेवणा म्हज्या काळजांत आयलो आत्मो म्हजो व्हड संतोशान भरलो करच्याक हांवें तुजो मोग दिसपडतो अर्गांतीन वास दिता तुका जेजू तुजी स्तुती महिमा गायता जेजू राव सदांच पिडार करूंक जेजू दी म्हाका तुजी कृपा जेजू अर्गांतीन वास दिता तुका जेजू तुजी स्तुती महिमा गायता जेजू राव सदांच पिडार करूंक जेजू दी म्हाका तुजी कृपा जेजू तुमच्या गुमानाक आमी 3 दीस त्रिदुमा वेळार सांत आंतोनीचें नोवेन चलयलां देखून आज फेस्ता दिसा नोवेन ना आज संभ्रम 3 दीस नोवेनाचे वा त्रिदुमाचे तयारेचे आसले देखून आज तले नोवेन आसचें ना बदलाक नोवेनाचो निमाणो बेसांवाचो वांटो मात्र आसता मिसाचें प्रसाद प्रार्थना आनी आशिर्वाचन गवळी बापतावन जाल्ल्या उपरांत सांत आंतोनीचें गीत मोटव्यान गायन कल्लेंच सांकेतीक जावन फाटल्या दिसांनी साबार जाणांनी दिल्ली मागणी या त्या सावांक घाल्ली दिल्ली अर्गां तांतली तोडी आमी सांकेतीक जावन सांत आंतोनी मुखार सोमयाच्या पांयांतळी दवरलेंच गवळीक बाप नोवेनाचे आशिर्वाद आनी सांगात फेस्ताचे आशिर्वाद आमकां दितेले ताच्या उपरांत सांत आंतोनीच्या गिता वेळार आमी सगळ्यांचेर सकडी याजक सुमार 8 जण याजक पवित्र उदक शेणावन सांत आंतोनी वरिफात देवाची बेसावां आमचेर मागतले ताच्या उपरांत दानीक एक मोठो मानाचो वेळ आसतलो Pratuja Sir podvedara deva Tuve आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या पादुवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचें देग आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुदायेन आमच्या भाव भयणीच्या गरजां फावो आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी जेजूचे नांवी असर्या केल्या सांत आंतोनी व्हडक्या भक्ता देवसाराक तुवें धांवडायले पिडेस्तांक तुवें बरें केलें दर्याक सांकलीन तूं फर्मायता आंगल्यांक पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक बुजवून काडटा भुरग्याचें देणें मेळ्ळ्या पासून अर्घां दितात चल्या भुरग्याचें देणें मेळ्ळेल्या पासून अर्घां दितात तेगांक बरें काम मेळ्ळेल्या पासून दोगांक बरी भलायकी मेळ्ळेल्या पासून चौगांक समाधान कुटुंबांत प्रत्येक जावन मेळ्ळेल्या पासून आनी तेगांक बरीं कुटुंबां फावो जाल्ल्या पासून अर्घां दिते आसात कृषी कुटुंबाची बरी जावच्याक
येवजन केल्लें काम वेळार पोंताक पावच्याक दोगांनी मागोवंक विनवणी केल्ली आसा. थोड्या कुटुंबांक एका लागशिल्ल्या फिरगजेक मेळोवचें तसलें तें सांगूंक घाल्लें आसा. नवें घर नवो जागो घेवचें बांदचें तसलें तेगांनी तांची मागणी भेटयिल्ली आसात. जावन आसचें घराचें काम वेळार पोंताक पावोवंक शेजाऱ्या मोदें एकामेका बरो बांद आनी राजी संदान घडोवंक वाड्यांत बरें मुखेलपण मेळच्याक नाकाचें ऑपरेशन सारकें जावच्याक पांयाच्या गांठीचें ऑपरेशन सारकें जावच्याक परमनंट रेसिडेंट विजा कॅनडाक मेळच्या पासत जर्मनीक सीट मेळच्या पासत नर्सिंगाक सीट मेळच्या पासत UAक एंट्री परमीट जावच्या पासत वेगवेगळ्या पिडेनी तावन मुक्ती जोडून बरेंपण लाभच्याक साबारांनी तांची त्या सावां घाल्लीं आसात. कातीची एलर्जी कुडीचेर जाल्ले सामकुळू नितळ जावंक कानाची एलर्जी सारकी जावंक गॅस्ट्रीक सारकें जावंक कोंकली सारकी जावंक युवा जाणांक बरी भलायकी एका युवतीचो उजवो हात सारको जावंक आवयक आनी दुवेक बरी भलायकी गोमटेची दूख निवारूंक हातांची पांयांच्या बोटां मदें आसची दूख निवारूंक सोलोवंक जावच्याक बावळ्याची दूख सारकी जावच्याक आंगाची दूख सारकी जावच्याक स्किनाची वा कातीची एलर्जी सारकी जावच्याक गांठीची दूख सारकी जावच्याक सोलोवंक जावच्याक तोंडान जाल्लें पोट सारकें जावच्याक मुतांत रगत वेचत तसलें समस्यो सारकें जावच्याक हाताचेर जाल्ले किळे दोनी पांयांचेर जाल्ले किळे सारकें जावच्याक गॅस्ट्रीक सारकें जावच्याक एका तरान काजराचें संस्काराची भिरांत उपजली ती सारकी जावच्याक 10 वर्सां आसलें फिट्स सारकें थंय तावन मुक्ती मेळच्याक शुगराचो समस्यो तावन मुक्ती मेळच्याक तेगांचो राग नियंत्रणार येवच्याक 12 जाणांक बऱ्यो सोयरीको प्रपोजलां मेळच्या खातीर दोगांक आपल्याच वावर करच्या कंपनींत सर्तीक बडती मेळच्याक एकल्याक आपलें वावर करच्या कडेन इन्क्रिमेंट मेळच्याक तेगांचो फुडार बरो जावच्या खातीर कुटुंबांनी समाधान आनी बरी भलायकी मेळच्या पासत तेगा शिक्षकांक दुसरे कडेन बऱ्या सुवातेर जोगत्या कन्विनियंट जाग्याचेर वर्ग जावचे बरी दोगां शिक्षकांचे शिक्षकांची 2 प्रत्येक तेसावांय आसात. मालगड्या दादल्या स्त्रियांक दोगांक प्रत्येक जाण बरी भलायकी मेळच्याक दोगांचे तांची इंटरव्यू फूड करूंक तांकां बरो एक बरें प्रेरण मेळच्याक 7 जाणांक बरीं कामां मेळच्याक दोगांक परगांवांत कामां मेळच्याक एकल्याक आपल्या वावरांत तेगांक प्रमोशन मेळच्याक कुटुंबांतली कार्य 2 कुटुंबांतली ती यशस्वेन जावच्याक दोगांचे बिझनेस तें वाडयल्लें जावच्याक 5 कुटुंबांनी एकामेका समजणी आनी गौरव रुता जावच्याक 7 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळच्याक 14 भुरग्यांक प्रत्येक जाणवाई मेळच्याक तेगांक प्रत्येक जावन समाधान मेळच्याक 14 मोबायलाच्या व्यसनांतल्यान मुक्ती मेळच्याक तेगांची बळतेर भलायकी बरी जावच्याक एकल्यान बिझनेस बऱ्यान मेंटेन करच्याक 14 कॅन्सराची पिडा गूण जावच्याक एकल्याची कॅन्सराची सर्जरी यशस्वेन जावच्याक तेगांनी दिल्लें लोन फाटीं येवच्याक दोगांनी घेतिल्लें लोन फाटीं दिवच्याक वावरा सुवातेर यशस्वी मेळच्याक तेगांक समस्ये जाता आसतना ते फूड करच्या तसली सकत मेळच्याक 14 जाग्याचे दस्तावेजांचे समस्या सारके जावच्याक तेगांचे जागे बऱ्या मोलाक विकून वेचाक 14 भुरग्यांनी सर्तीक भलायकेची जावच्या सांगाता कुटुंबांत सर्तीक समजणेची जावच्याक डेंटल परीक्षेंत तशेंच इंजिनियरींग परीक्षेंत तांकां फूड करूंक प्रत्येक गटाई मेळच्याक दोगांचे जाग्या संबंदी केजी कोर्टींत असल्यो यशस्वेन ते परिहार जावच्याक 3 जोड्यांक भुरग्यांचें देणें मेळच्याक एकल्यान देवाक लागीं जावच्याक एकल्यान मागणें सदांच करच्याक तेगांनी वेळार घरा फाटीं येवच्याक दोगांनी मिसाक वेचाक तांकां बरें मन मेळोवन दी वावराच्या सुवातेर भलायकी मेळच्याक तेगांक आर्थीक बलिश्टता मेळच्या खातीर दोगांची घरां जावची नवें घर जावची आशा सुपोळ जावच्या खातीर
तेगांचें चिंतलें काम तें शेवटाक पावंचाक या आनी हेर सक्कड इराद्या पासत प्रत्येक जावन फाटल्या कालच्याच दिसा अहमदाबादांत साबार जाणां 241 जाणां प्लेन क्रॅशान मरण पावलेलीं आसात. तांकां सासणीक विशय मागता आसतना तांच्या कुटुंबाच्या सान्यांक प्रत्येक गटाय तशेंच थंयसर वैद्यकीय विद्यार्थी मरण पावलेलीं आसात. तांकांय सासणीक विशय मागता आसतना तांच्या कुटुंबाच्या सान्यांकी बुजवण गटाई ह्या वेळार प्रत्येक धैर्य आमी मागया आनी सांत आंतोनी मरिफात सोम्याच्या आशिर्वादां आमी मागून घेवया. सोम्याचे नावी आमचो आदार सोम्या दयेन आयक मुझे मागणे सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो प्रार्थुया. ये सोम्या सांत आंतोनीक सर पिडेस्तांक आनी निर्गतिकांक सांबाळून व्हरच्यो आनी भलायकी लाभूंचो पातूण करून आमकां तुवें दिलोय. ताचे मजतीन कुडीचें आत्म्याचें आनी मतीचें पिडेन कश्टोंच्या तुज्या साकरां चाकणे खातीर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्या आत्म्याक ऊब दिवन जिवा भरीत. अशें आमी कश्टांतली नितळ जावन बेगीनच तुजे दयेन भलायकी जोडच्याक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं तुमकां राखूंक तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवंक बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवान तुका मोगान वेचून काडलो सुवार्थ परगटोवंक तुका धाडलो देवा राजाक तूं साक्षी जालो लोकांक देवा लागीं तुवें हाडलो सांत आंतोन बापा तूं आमकां जाय ससाय तुजी आमकां लाभय मागणी आमची आयकून वाट कर सर्गी सुखाक आमकां पावय सांत आंतोन बापा तूं आमकां जाय ससाय तुजी आमकां लाभय मागणी आमची आयकून वाट कर सर्गी सुखाक आमकां पावय. दयकन बसया. गेले गवळीक बाप अधिक मन अधिक दोतोर दुमिंग डायस हांणी मिसाच्या पयलें मुर्तोमाक मान केल्लो. आतां दानीक मान करीचे अशें तांचे लागीं हांव परत विनवणी करतां. दानीनी दयकन मुखार येवन तुमचो मान स्विकार करीचे.
₹500 दिल्ली आसात. लिना डी कॉस्ता सान जुजेबाडो, रॉबर्ट डी सोजा पेजार, क्लेरेन्स आणि लविना पेरेरा फातिमा, लिली मास्करेन्यस पेजार, विन्सेंट डी सोजा सान जुजेबाडो, डेविस आणि लबलिन जेप्पो, पियुस डी सोजा रुजाई, जॉइस डी सोजा सान जुजेबाडो, सेलिन डी सोजा आणि कुटुंबातನ सवार्द नगर, रोशन सेरावो सान जुजेबाडो, प्रज्वल डी सोजा कुळूरू, ब्लॅनी रोड्रिगस बचप्या, रियाना मोनिस बचप्या, लिली मोनिस बचप्या, लुइस क्रास्ता बचप्या, डिओना पिंटो सान तेरेजवाडो, मॉली पिंटो सान तेरेजवाडो, लेनी रोड्रिगस बचप्या, आयरिन लोबो बोंदेल, नॉर्बर्ट मेंडोन्सा फेरार, जुलियाना डी कोस्टा आणि कुटुंबातನ फातिमा, मॉर्निंग स्टार इंग्लिश मीडियम हायर प्रायमरी स्कूल बचप्या, स्टॅनी डी सोजा पेजार, सिस्टर अनिता क्रास्ता पेजार, अनिल क्रास्ता पेजार, हेनरी लोबो बचप्या, एवलिन सल्डान निड्डोडी, लॉरेन्स डी सोजा पेरमुदे, एवलिन डी सोजा पेरमुदे, लिगोरी पिंटो बचप्या, रॉबर्ट सल्डान पेजार, डॅफ्नी डेलिशा डेन्वर रेगो सांतेरेज, टोनी आणि रेश्मा रेगो सांतेरेज, इवान आणि सरिता डिकोना मुंबई, स्टॅनी अनसिटा डिकोना फातिमा, डेनिस सिक्वेरा बचप्या, मर्विन एस्टन सल्डाना बचप्या, एब्राहम डिसोजा आणि कुटुंबातला बचप्या, ऑर्थर मतायस बचप्या, विजिल पिंटो बचप्या, ऑल्विन थॉमस पिंटो बचप्या, जेराल्ड डी सिल्वा सांतेरेज, रेक्सन आणि स्वीडर डी कॉस्टा सांतेरेज, जुलियाना नोरोना बचप्या, लीना रेगो आणि कुटुंबातला सांतेरेज, रेनिटा डिसोजा बचप्या, ग्रेसी डिसोजा काटीपळ्ळा, अरुण आणि लवी पिंटो सांतेरेज, इग्नेशियस डिसोजा पेरमुदे, वलियन रोड्रिगस आणि कुटामू अलंगार, एलियास डिसोजा अंतोनी कट्टे, लीना डी कॉस्ता पेजार, बेन्नी डिसोजा कासरगोडू, रॉल्फी लवीना नोरोना नीरुडे, रोशन डिसोजा नीरमार्गा, डॅनियल आणि मेटिल्डा सल्डाना ओमजूरू, सिंथिया सल्डाना फातिमा, हिल्डा डिसोजा किरे, मार्सेलिन डिसोजा सांतेरेज, चार्ल्स डिकुन्ना बचप्या, जॉयल मतायस पेरमुदे, शॉन डिकुन्ना बचप्या, लिओन सैंड्रिन तावरो बचप्या, अश्विल डिकुना बचप्या, मरिया पिंटो बचप्या, स्टेल्ला सिक्वेरा बचप्या. ₹1000 दिवन या फेस्ताची हितचिंतकां जाल्ली आसात. लॅन्सी आणि जॉइस क्रास्ता गुरपुरू, जोसेफ डिसोजा आणि कुटामो बचप्या, फ्रँकी सिक्वेरा आणि कुटाम बचप्या, नेविल डिसोजा आणि कुटाम अलंगार, डेनिस डिसोजा आयरिन वेगस वर्काडी, रीना राकेश डिसोजा आणि कुटाम बिजय, रेजिनाल्ड मस्कारिनेस आणि कुटाम फातिमा, जॉन्सन डिसोजा सान जुजेबाडो, जेम्स मस्कारिनेस आणि कुटाम देरेबाईल, ग्रेश देवादीन ग्रेशन आणि ग्लोरिया रोड्रिगा सांचा उडासाक, फ्लाविया बचप्या, फेलिक्स पिंटो आणि कुटुंबातला अंतोनी गट्टे, डेलिना मिया अंतोनी गट्टे, जोसेफ मतायस फातिमा, ए रेगो आणि कुटामो पेरमुदे, एमिलिया पिंटो अंतोनी गट्टे, मॅक्सिम आणि फिलोमिना आराविस बचप्या, सत्वेंदर पिंटो आणि कुटामो सान तेरेजवाडो, जेसिंता लोबो कासिया, रिचर्ड जानेट मिरांदा बचप्या, डॉल्फी डिसोजा सान जुजेबाडो, मवरिस डिकोस्ता आणि कुटाम सान तेरेज, स्वीडल आणि शेल्डन मतायस फातिमा, फ्रेडरिक अल्बुकर्क आणि कुटाम फेरार, जरोम क्रास्ता आणि कुटाम पेजार, राफाएल डिसोजा फेरार, नाउनका बचप्या, एवलिन सल्डाना निड्डोडी, हेनरी पिंटो बचप्या, रीमा आणि संतोष ऑल्विन लोबो बचप्या, विवा वेगा सांतेरेज, डेविड शिला डिसोजा बचप्या, यूजिन डिसोजा आणि कुटाम बचप्या, फेलिक्स कोरेया आणि कुटाम सांतेरेज वाडो, फ्रेनिटा आणि एरल तावरो बचप्या, क्लोड डिसोजा बचप्या, लिली मास्करेन्यस बचप्या, बिजेई, ऑल्विन जिन्नी सल्डाना बचप्या, मेटिल्डा पेरेरा पेरमुदे, अनिता कॉलिन डिसोजा पेजार, कालिस्तानी स्टेल्ला वेगास बचप्या, कॅरल संतन सुब्रमणी बचप्या, राकेश आणि फ्लाविया डी सिल्वा सांतेरेज वाडो, जेराल्ड वेगास सांतेरेज, लीना कुवेलो बचप्या, अश्विन डिसोजा बचप्या, अनिवा नियोरा डिसोजा बचप्या, क्लॅनी पिंटो बचप्या. विन्सेंट आणि मेजी फेर्नांडिस बचप्या, फिलोमिना फेर्नांडिस पेजार, वेरोनिका पेरिस फातिमा, अनिल विन्सेंट आणि बबिता मोंतेरो सान जुजेबाडो, विक्टर आणि लीना मोंतेरो मुरानगर, ग्रेगरी कस्टेलिनो सक्लेशपुर, लिल्ली सिक्वेरा गुरपूर काईकंबा, ऑल्विटा वियोला रोड्रिगस पेरमुदे, गिल्बर्ट नोरोना आणि कुटाम बचप्या, फ्लॉसी रोड्रिगस कुलशेखर, एमिल्डा मतायस फातिमा, बेनेडिक्टर डिसोजा पेजार, अल्बन पिंटो बचप्या, जानसी मरिया फेर्नांडिस बचप्या, फ्रेडरिक तावरो आणि कुटाम बचप्या, डेनिस सिक्वेरा आणि कुटाम बचप्या, अरुण पिंटो बचप्या. ₹1,100 दिल्यात आयरिन कर्नेलियो आणि कुटाम बचप्या. ₹1,500 दिल्यांत
जोसेफ रेगो आनी कुटाम सांजू जेबाडो लोना पिंटो फेरार मायकल पेरेरा पेजार रुपये 2000 दिल्यात नाऊ नका मुडिपू शालिनी विलियम पिंटो लोरेटो नाऊ नका अंतोनी कट्टे विनिल अश्विता पिंटो बचप्या शांति पिंटो नीरुडे मोनिका डिमेलो देरेबैल रिव डिसोज बचप्या प्रेसिला डिसोज मुरानगर रॉय जोसेफ आणि कुटाम पेजार युजिन मेबल पिंटो हॉस्पेट रुपये 2,500 दिल्यात ऑस्टिन पिंटो बचप्या रुपये 3,000 दिवन या फेस्ताचे दानी आसात नाऊ नका बचप्या नाऊ नका आईडा डिसोजा बचप्या काश्मीर मस्करेन्यस पेजार सिंथिया अरोजा पाई बचप्या एंड्रिया डिकोस्ता आणि कुटाम फातिमा वाडो ऑस्वर्ल्ड पेरेरा बचप्या ग्रेसी किरण पिंटो देरेबाईल आणि आयच्या फेस्ताचे पिरजेंत आसात रुपये 5,000 दिवन पिरजेंत जाल्ली आसात क्लिफर्ड प्रीती डिसोजा बचप्या फ्लोरा मचादो कुलशेकर जेराल्ड डिकोस्ता आणि कुटाम फातिमा डायना पिंटो अंतोनी गट्टे मॉली पिंटो सान तेरेज वाडो रॉकी पिंटो सान तेरेज वाडो टोनी आणि रेश्मा रेगो सान तेरेज वाडो जेसिंता मास्करेन्यस हाँगकाँग आईवल आणि आयसॉन मतायस फातिमा वाडो एकल्यान नाऊ ना कांबळा फेरार रुपये 10,000 आणि आता आयचे विशेष दानीक हांव देव बरें करूं म्हणटा ताणी गवळी बापा तावन मानाची वात स्विकार करीचे आणि आमचे दिनवास तुमी स्विकार करीचे अशें तुमचे लागीं विनवणी करता 18व्या वर्सा हर एका वर्सा 2 फावटी फेस्तां जाताना धर्मार्थ लायटिंग सगळे सबाई जाता बिल्ल ना प्रवीण रोड्रिगस बेन्सन इलेक्ट्रिकल्स कांबा 18 वर्सां जावन हर एका फेस्ताक फेब्रुवारींत आनी जुनांत आमकां लायटिंग धर्मार्थ गल दिवन जो आसा ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव 18 वर्सां जावन फेब्रुवारीन रेलिकेचें फेस्त जावं जुनांत सांताचें वा पात्रोनाचें फेस्त जावं फुलां जावं ती त्रिदुमा वेळार नोवेना वेळार या फेस्ता वेळार सकडी फेस्तांक 18 वर्सां जावन फुलां धर्मार्थ दिल्लो दानी आसा क्लॉड एम फेर्नांडीस बचप्या देव बरें करूं आयच्या फेस्ताचें बँड बरी भलायकी मेळिल्ल्या आनी वेगवेगळे उपकार मेळिल्ल्याक अर्गां जावन आयच्या बँडाचो दानी आसा रेजिनाल्ड मास्करेन्यस आनी कुटाम फातिमा वाडो थँक्यू सान लॉरेस गरजेवंतांक उंडो दिल्लो आनी हांगा भक्तिकांक त्रिदुमा वेळार आनी फेस्ता वेळार कांय तरी जेवणाची मांडावळ करता सान लॉरेस सांत आंतोनीन्स करता आनी ह्या वर्सा त्रिदुमाच्या पयल्या दिसाचें जेवण आमकां दिलां जोसेफ आनी लेतिशा डिसोजा बचप्यान थँक्यू आनी त्रिदुमाच्या दुसऱ्या दिसाचें जेवण दिलां रोनाल्ड फेर्नांडीस आनी कुटाम क्रिस्त ज्योती पेरमुदे थँक्यू रन्याम आनी कुटाम आनी कालचें तिसऱ्या आनी निमाण्या दिसाच्या त्रिदुमाचें जेवण आमकां दिलां मॅक्सिम आनी हेलेन डिसोजा मॅक्स कॅटरर्स बचप्या थँक्यू मॅक्सिम आनी हेलेन बाय
भायर वावरार बिजी आसा दिसता. आनी आज फेस्ताचें जेवण दिल्लीं आसात. जस्ट मॅरीड, नवेंच काजारी जोडें. ह्याच जुबले वर्सा 2025 काजारी जोडें जानेरांत काजार जाल्लीं. अरुण आनी ॲश्लिन कॅस्टेलिनो तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा फेस्ताच्या जेवणाक. थँक्यू. तुमचें काजारी जिवीत संतोशाचें सदांच जावं. गॉड ब्लेस यू. कोणाची नांवां सांगूंक चुकल्यांत वा सांगतना आमी दुसऱ्यांची नांवां आयकोनासलीं गी या खंय आमकां तें सत्राई जाली ना. तुमी मुखार येजय आनी सुदारसजे म्हूण तुमचे लागीं हांव विनवणी करता. कोणाची नांवां सांगूंक चुकल्यांत वा फास्ट सांगून घेतना आमच्या गुमानाक थंय गेली ना जाल्यार दयकन मुखार येया. आनी आमचे दिनवास तुमकां आसात. आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. थँक्यू. गवळी बापानो एक थोडे मिनटां बसा. सांत आंतोन बापा, जेजू बाळकाक तुवें हातान धरलाय. आमच्या सगळ्या गरजांक पावून आमकां सांबाळलाय. क्रिस्ती बावार्थान जिवंक शिकयलाय. कश्ट आकांत वेळी धैर्यान भरलाय तुका नामान. आनी सांत आंतोनीच्या आमच्या पात्रोनाच्या परबेचे शुभाशय उल्हास तुमकां सगळी भक्तिकांक आनी आमच्या गवळी बापाक आनी याजाक भावांक हांव मागतां. हॅपी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू. बरें बऱ्यांतलें बरें सांत आंतोनीचें फेस्त तुमकां सगळ्यांक. ह्या वेळार पाद्र्या भावनी म्हाका सांगलां आमच्या विशयान कांय सांगनाकात आनी एक फावटी येवचें ना आमी सांगल्यार म्हणून. देखून हांव सांगूंक वचना. तरी सगळ्यांचे परवण घेन एके व्यक्ती विशयांत हांव एक 2 उतरां सांगतां. 275 किलोमिटर पयस जावन आज आमच्या मोगान हांगासर आयिल्ले. आनी तशेंच 275 किलोमिटर परत पैणकर्न ह्या पावसांत तांणी परत तांच्या वावरा सुवातेक वचूंक आसा. कारवारचे गवळीक बाप अदीक मानादीक दोतोर दुमिंग डायस. अशें 4 उतरां आसात. 4.5 वर्सां मेरेन एका बऱ्या गवळ्याक राखून आसली कारवार दिएसीस. आनी 2026 जानेर 13 बरी खबर दिवंक पावले पापा फ्रांसीस. आनी तेन्ना कारवारचे नवे गवळी जाले आमचे मोगाळ अदीक मानादीक दोतोर दुमिंग डायस. 1969 तेच कारवार दिएसीसींत ते जल्माले. आनी 1997 1997 शिमोगा दिएसीचे दिक्षीत याजक जाले. आनी परत आपलेच माय दिएसीचे तांडेली जावन सोबले. बेंगलोर सेंट पीटर सेमिनरीन शिकले तत्वशास्त्र. उपरांत आमच्या मंगळूर जेप्पू सेमिनरीन आटयले देवशास्त्र. BPH बॅचलर ऑफ फिलॉसॉफी आनी BTH बॅचलर ऑफ थियोलॉजी ह्या सनद्या मदें जोडल्यो सनद्यो BA MA आनी B.Ed. याजकी दिक्षे उपरांतय शिकपा वडीन संपयलें MBA आनी M.Ed. सुरविलिंदा याजकी वर्सां 2 गडे सहायक आनी 2 गडे विगार जिवाळ. 12 वर्सां PU आनी हेर इस्कॉलांनी प्रांशुपाल. शिकपा केंद्रांनी शिकपाचे वेवस्थीत प्रतिपादक. 8 वर्सां बेंगलोर सेंट जॉन्स आस्पत्रेचे सहायक निर्देशक. 2 वर्सां शिमोगा गवळी केंद्र सन्निधीचे निर्देशक. फाटल्या 15 म्हयन्यांनी सुवादीक आनी वेवस्थीत गवळीक सचेतक. उलोवणें उणें आनी भोव मोगाळ पूण गरजेचें आनी नितळ हर आयामांनी शिस्ते भरीत गवळीक मांडवळ. तातूंत सगळ्यांक सांगाता एकवटांची सभाय आनी स्थळावळ. पवित्र सभे गरज आसचें व्यक्तित्व भोव मोगाळ. आनी म्हाका येयल्लें हेमें ह्या चडत हेमें हांवें म्हणचें कारवारचे गवळी बाप म्हजो क्लासमेट. आमी कोडयाळांत देवशास्त्र ओट्टूक शिकल्ले हांव. ते शिस्तेन भक्तीन मुखार वेताना हांव इल्लें फोक्रेपणान मुखार वेतालो. आनी तांणी परिक्षा आसता म्हूण न्हय आमी परिक्षा येताना शिकचें. इल्लें परिक्षा जाल्ल्या उपरांत शिकचें. तांणी सगळें वेवस्थीत शिकतना पयलें 3 पेज नोट्स जाता सगळो बूक. ताच्या उपरांत 3 पेज जाल्ले 2 पेज जाता.
ताच्या उपरांत मुक्काल पेज जाता, ताच्या उपरांत अर्दी पेज जाता, ताच्या उपरांत एक पॅराग्राफ जाता. आमी पॅराग्राफ पावताले मागीर अशें. तर एक तांचें वेवस्थीत व्यक्तित्व. देखून आज तांकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमकां आमच्यो स्थळीय मुखेली फेलिक्स मतायस गुरकार, आमच्या फिरगजेचो मुखेली उपाध्यक्ष मानेस्त जॉन्सन डिसोजा, आमच्या वाराड्याचे मुखेली भोवमानादीक बापू रुडोल्फ रविडेसा, ते गायनी एकच फुलांचो जमो हांगासर गवळी बापा दिवन तांकां आमी देव बरें करूं म्हणाजे आनी तांकां अभिनंदन पाठयचे अशें आमी आमच्या लागीं ते गाय लागीं विनंती करता हांव. देव बरें करूं गवळी बापानो, विगारवारानो, उपाध्यक्षनो, स्थळीय गुरकारान. हांवें येदोळ सांगलां पाद्र्याबानी लांबो नजो आमच्या विशयान सांगून म्हूण सांगलां. तरी तांचें नांव आनी तांची वावरां सुवात एक सांगता. वाराड्याचे 100% हाजरी आज. वाराड्याक 4 जण नवीनच मुकामळां आमच्या लागीं आसात. त्या सांगाता 4 वा 5 जण विशेष सैरे पयसतावन आमच्या लागीं आयल्यात. ताच्या सांगाता 4 जण रोनी बाद्रेब आमच्या लागीं आसात. 4 जण हांव तांची नांवां आनी तांची वावरां सुवात मात्र कळयता. थंयसर आसा बाप रेमी ऑस्टीन फेर्नांडीस, कल्याणपूरचे आदी बचप्यांचे सहाय्यक विगार वेगवेगळ्या सुवातांनी वावरान आमकां आदार दिवचे आसात. पेरमुदेचे विगार बाप रॉनी पिंटो आमच्या सांगात आसात. आनी इंटरनॅशनल फेस्त जालें आज. अंडमानचे भारताचोच वांटो अंडमान DSCचे याजक बाप रॉनी बी लोबो आमच्या सांगाता थंयसर आसा. एक कडेन उबे राव पळया आमकां म्हाका मोगाचे आमी फिलॉसॉफी ओट्टूक शिकल्ले हांव. फेरारचे जेम्स डिसोजा आमच्या लागीं आसात. वारड्याक नवे मुकामळ आनी कृपा सदनाचे आत्मीक निर्देशक मानरीक बाप फ्रांसीस डिसोजा बर्पान मुक्ती प्रकाश बाद्र्याब आमच्या सांगात आसात. आमच्या सांगाता 6 वर्सां सकाळांत आसले आनी परत आज सांगात आसात मानरीक दोतोर रोनाल्ड कुटिना. आमच्या सगळे याजकांक मात्र न्ही सगळ्या वारड्याक फाटल्या 1 वर्स प्लस तावन एक बरें एक हस्कुऱ्या मुकामळाचें मुखेलपण दिवचें. आमचे विकारवार गुरपूर कायकामाचे विकार बाप रुडोल्फ रविडेसा आमच्या सांगात आसात. वारड्याक आनी एक नवें मुकामळ पूण आमकां सगळ्यांक परिजीत मुकामळ बचप्यांचे विकार तशेंच बचप्यां सांजू हांव पावल दुसरे पुणशताचे रेक्टर बाप एंड्रू डिसोज आमच्या सांगात आसात. आमचे आदले विकारवार आनी आमकां ह्या परिसरांत भोव लागशिल्ले आनी मोगाचे पयसतावन कुप्पे बातातो ह्या काळोखाच्या पावसाच्या वेळार आयल्यात बाप मार्सेल सल्डाना आमच्या सांगात आसात. आनी एक नवेंच पूण हास्कुरे मुकामळ बाप केविन डिसोजा कृपा सदाना मायनर सेमेचे रेक्टर आमच्या सांगात आसात. कोनशाक बसचे आमच्या ह्याच भवनांत आसचे पेजारचे विकार बाप रॉनी डिसोजा आमच्या सांगात आसात. आनी एक हास्कुरे मुकामळ कालच भोव अपूर्बायचे त्रिदुबांगास चलयल्ले जुवां पावल दुसऱ्या पुणशताचे आत्मीक निर्देशक बाप जेसुदास डिकोस्ता आमच्या सांगात आसात. आमकां खंयच्याय सामाजीक गरजांनी पावचे CODBचे निर्देशक बाप विन्सेंट डिसोजा आमच्या सांगात आसात. ह्या सगळ्या याजकांक सांगातास आमच्या मदें क्रिश्चन ब्रदर जॉन पेरेरा ताच्या सांगाती आसात. आमच्या मदें तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमच्या मदें केदाळे एवर रेडी आसची 2 सिस्टरां आसात. सिस्टर फिलोमिना आतां तिचेच बरी आनी एक सिस्टर बरी आसा आनी सिस्टर ज्योती ती आसात. आज फुलांची सजोवणी तांणी केल्या आनी हर एका वेळार आमकां आमच्या घरसांक ती पावतात. आमच्या सांगाता ह्या धर्म भयणी सांगता आज विशेष आमच्या मोगान बेतनी हर्सुलायन मेड्स ऑफ द पुअर कालच्या दिसाय थोडी बेतनी सिस्टर हांगासर आसली सर्व दैन भयणी सैरी जावन आमच्या सांगात आसात. आमचे स्थळीय मुखेली आसात. आमचो गुरकार वेगवेगळ्या कामांनी आमकां आदार आनी मुखेलपण दिता फेलिक्स मतायस.
आईच्या देवस्तुतेची सगळी मुखेलपण घेतलेली गवळी परिशद सांदो प्रिया मतायस आमच्या सांगाता आसा. सगळे कंताराची मांडावळ आनी हेर माध्यमा संगती आमकां सचेतन दिवचो. राजेश टिकोस्ता आनी सर्व कंतारिस्तां वेगवेगळ्या अभ्यासा मुखान तांणी आयच्या कंताराचें सांगातपण आमकां दिल्लें आसा. दप्तरांत तशें साक्रिस्तींत वेगवेगळ्या रुपांनी आदार दिवची. ग्रेशन आनी सिल्विया डिकोस्ता आमच्या सिल्विया गवळी परिशद सांदो आनी सांगात तसं रिटा मतायसांनी ह्या दिसांनी आदार दिल्लो आसा. ह्या सगळ्या कॅम्पासाक एक डायरेक्टर म्हणल्यार बरी. डायरेक्टर म्हणून तो सांगना पूण तो डायरेक्टर बरीत आसा. सगळें कितें खंयच्या वेळार 12 वरां जाल्यार तो येवंक तयार या रावंक तयार. फेलिक्स कोरया ताका आमचे दिनवास आसात. हांगासर आयची आज फाटल्या आयतारा दिसा तशेंच आज सकाळीं सबार स्वयंसेवकां कुशेन आयिल्लीं आसात. नांव हांव सांगना. 25 वयर आयतारा तयारेक आयिल्लीं. आज सकाळीं 12 जाणां वयरनी सगळ्या मांडावक आयिल्लीं. आतांय वेगवेगळ्या सुवातांनी तांच्यो स्वयंसेवक जावन वावर सेवा दितच आसात. मिडिया संगतींनी आमकां आदार दिवच्याक सुशांत डिकोस्ता, राजेश डिकोस्ता, इयान मतायस आसात. आल्तार भुरगे एवर रेडी आमच्या सांगात आसात. पिर्जेंत दानी हितचिंतक आनी मुर्दमा तुमी सदांच तुमच्या मागण्या आनी आर्थीक आदारा मुखार आमकां आदार दिला. आयचें सगळें लायव्ह स्ट्रिमींग करचे सचेतक आनी सांगात आसा फाटल्या दिसांनी हाची म्हायती दिवच्याक आदार दिल्ली आसात. कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर तांचे सगळें टीम आनी तांचो मुखेली बाप अनिल आयवन फेर्नांडीस. हांगासर आमच्या सगळी कार्यांनी सदावत वोट कार्य आसल्यार आमच्या सांगाता आमकां सांगात दिवंक आसतात. ऑलवेज एवर रेडी. रवी स्टुडियो रवी स्टॅनी क्रेस्ता गंजीमठा आनी सगळें डेकोरेशनाचें कितें मांडावळ आसा जाल्यार थंय करतात. पार्टी क्युरेटर्स रेक्सन स्विडल डिकोस्ता. खंयच्याय बँडाच्या गरजांक आज मात्र न्हय फाटल्या 3 दिसां वेळार आराधना वेळार हांगासर आसले. सेंट एंटनी बँड ग्रेशन डिकोस्ताच्या मुखेलपणान आमच्या सबार गरजांक जेवणाची मांडावळ करचे फाटल्या 4 दिसांत हांव करते आसात. मॅक्स कॅटरर्स मॅक्स आनी सांगाती बचप्या आमकां वेगवेगळ्यो गरजो वस्तू सप्लाय करचे आसात. तासाली बचप्या तांकां ताच्या सांगाता 1-2 चडशीं नांवां कुडसितां. ऑल्विन मतायस, जेराल्ड डिकोस्ता, विनोद पिंटो पेरमुदे तांकां आयचे मेकर्स ऑफ रिल्स एंड हायलायट्स बाय स्टोरीफायींग इव्हेंट्स मंगळूर धर्मार्थ ती करते आसात. तांकांय हांव म्हणटा एकाच उतरान कोणाचें नांव चुकलां जाल्यार सुदारशा. ह्या सगळ्यांक एकाच उतरान म्हणटा देव बरें करूं. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. आनी 1-2 कळवण्यो. तुमी कितेंय दान दितात तें ह्याच भक्ती केंद्राच्या वाडावळ फाटल्या वर्सांनी सबार वाडावळी हांगासर जातच आसात आनी कितें जातल्यो ह्या वाडावळीक आमी खर्ची केल्या. हांगासर हर एका मंगळारा सांजेर 5:30 वरार नोवेनाचें मीस सांत आंतोरच्या मानाक आसा. हर एक आयतारा हांगासर सकाळीं 6 जावन 5:45 6:45 आयताराचें मीस आसा आनी सक्कड मुखेल फेस्तां हांगासर सादारण फेस्ताच्या मिसाच्या वेळारच आमी आचरण करता. हांगासर ही कळवणी आखेर जावन आयली. 2 स्नॅप्स आसतात. एक गवळी बापू आनी सक्कडी याजक आज मोगान ते आयल्यात आनी एक सबार धर्म भयणी हांगासर आसात आनी ब्रदर याजका वटू मेळटालो गवळी बापा वटूक धर्म भयणींची एक तस्वीर काडच्याक सक्कड धर्मी भयणीन एक पोज तुमचे हसनमुखी दिजय अशें तुमच्या लागीं हांव विनवणी करतां. आयच्या सबार जाणांनी म्हणलें आसा आमकां घरच्या बरी जेवण हाडल्यार बरें. व्हडलें नाका सदांचें घरच्या बरी हाडल्यार बरें. इल्लें मास आसल्यार पावता तांतूं तें आमकां एक संतोशान जेवन वचोंक जाता. देखून आज बापाद आनी कोळी सुक्काचें सादें जेवण शीत साराचें सादें जेवण मांडावळ केल्या. आनी 3 कावंटरां आसतात. एक कावंटर हांगा आसता गर्दी जायना. पावस रावलो म्हण दिसता जेवणा खातीर म्हणल्यार बरी रावला. आनी सकयल 2 कावंटरां आसात. थंयसरी हात धुवची मांडावळ केल्या. हांगासर हात धुवची परमनंट मांडावळ आसा. थंयसर तात्कालीक हात धुवची मांडावळ केल्या. हॉलांत तुमी बसून कदेलां आसात जेवंक जाता. हांगासरी कदेलां तुमी काण तेणेणे बसून जेवंक जाता. हांगासर एक विनवणी आसा. मालगडी आसात तांकां
हांगासर जेवणाक अवकाश करून दिया. आमकां जर तर 60 जाल्यार हांगा तर रावा कोणायकी जावं ना जाल्यार सकयल गेल्यार बरें. आमकां सगळ्यांक कळटा आमी तरणाटे आनी तरणाटी म्हणून. अशें एक म्हजी विनवणी आसा. मालगड्यांक हांगासर अवकाश दिया आनी हेरां सकयल बसूंक हादूंक सगळी मांडावळ आसा. संतोशान ह्या फेस्ताचें जेवण स्विकार करीजे अशें तुमच्या लागीं विनवणी करता. परत देव बरें करूं. बरें फेस्त. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. मोगाचें नांव बाप फ्रांसीस रॉड्रिगस फिरगजेचो विगार भोव वापुरबायन सगळ्यांक कोणाकी सोडिनासतना उदार काळजान दादोशी उतरांनी हास्कुळ्या मुखामळान आमचो सर्वांचो उपकार बावडलो. आमकां सर्वांक ताणें बरें फेस्त मागलें. सांत आंतोनीची आशिर्वादां मागलीं. बाब फ्रांसीस खंयसर आसा थंयसर संतोश थंयसर जीव भरता. न्हय केवल फिरगजेन मात्र आमच्या सगळ्या वारड्यांत त्या आयले म्हणटना दादोशी संतोष आनी आमच्या सगळ्या वारड्याच्या याजकांच्या जमतेचे ते कार्यदर्शी जावन आसात आनी भोव अपुरबायेची सेवा ते दितात आसात. आमकां सर्वांक ताणें बरें व्यस्त मागलें सगळ्या वारड्या तर्फेन. बाप फ्रांसिसाक हांगा आसलेल्या सर याजका नांवान आनी तशेंच हांगा आसलेल्या तुमकां समेस्त भक्तिकांच्या नांवान हांव बरें फेस्त मागतां आनी सांत आंतोनीची आशिर्वादां तांचेरय हांव मागतां. मोगाचें नांव तांच्या मुखेलपणाखाल सांत आंतोनीचें हें पुनशेत वाडोवन आसा आनी हांगासर आयिल्ल्यांक आमकां मस्त शांती समाधान भोगता. आमकांय संतोश वर्साक आमकां 2 फावटी हांगासर येवंक अवकाश मेळटा. अशें हें नाका म्हणून कोणी सांगूं ना. जाल्यार ही फेस्त परबो आसतना आमी येजयस पडटा आनी ह्या वेळार निजाकी आमकां वर्ती दादोसकाय आनी संतोश एक हांगा विगारा पळोवन आनी तुमकां भक्तिकांक पळोवन जायते आशिर्वाद तुमकां सांत आंतोनीत हांव लाभल्यात. ही भक्त चडोवन दी वाडोवन दी. हांव थोड्याच दिसां पयलें युरोपाक वचून पादवाक वचून सांत आंतोनीची सगळी भक्त थंयसर हांव जिवाळ तरान पळोवन आयलो आनी निजाकी ती वर्ती भक्त ती भक्त ताका जायतीं कारणां आसात जाल्यार ही निजाकी सांत आंतोनी सगळ्यांच्या गरजां पावसो सांत आनी निजाकी तें खरें म्हणून तुमकां पळयता आसतना हें कळटा. तर मोगाचें नांव तुमकां परत हांव बरें फेस्त मागतां. तशेंच एक उतर वारड्याच्या नांवान हांव आमच्या गवळी बाळपांक कारवारच्या गवळी बापांक अदीक मरादीक दोतोर डोमिंगो डायस म्हाकाय तांची वळख. हांव मेडिकल कॉलेजींत एडमिनिस्ट्रेटर जावन आसलो. ते थंयसर सेंट जॉन्सांत मेडिकल कॉलेजींत सहायक डिरेक्टर जावन ते 6 डिरेक्टर जावन ते आशिल्ले आनी त्या वेळार आमचें सूख दूख आमी वांटून खाण घेतले. आनी आतां ते बिसायब जावंक पावले. वर्ती दादोसकाय वर्त संतोश तांचेय मिसांव वावर तांचो सगळो वावर कारवार DACGंत तो बऱ्या तरान जावं दी. देवाचे आशिर्वाद आसूं दी. सांत आंतोनीची आशिर्वाद तांचेर आसूं दी म्हणून मागता आनी तांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव उल्हासितां. परत तुमकां समेस्तां बरें फेस्त. बाप फ्रांसिसान सांगले बरें चिकन सुक्का रेडी आसा आनी हांवें चड उलयल्यार तुमची मत थंय आसूंक म्हज्या उतरांचेर आसची ना. कितेंय जावन बरें फेस्त तुमकां समेस्तां. सांत आंतोन भक्ता पात्रोन मोगाळा गरजे वोता थंय तुजी वर्ती दया. देवा लागीं आमच्या गरजांक विनवणी करताय. बापा कुशीकार जावंका दाला पळयताय. सांत आंतोन भक्ता पात्रोन मोगाळा गरजे वोता थंय तुजी वर्ती दया. देवा लागीं आमच्या गरजांक विनवणी करताय. बापा कुशीकार जावंका दाला पळयताय. भक्ता सांत आंतोनी पाव आमच्या गरजांनी. आयक दयेन ही मागणी कर बापा विनवणी. भक्ता सांत आंतोनी पाव आमच्या गरजांनी. आयक
शिडे अंतकाची येत असताना अस्कत वाढत्या दैरात तुंबर जेजू बाळकासो मागून धाडमका आदार केदी जायना जाऊ चाचिंगे निरादार भक्ता सांतांतोनी पाव आमच्या गरजांनी आयक दयेनी मागणी कर बापा विनोनी भक्ता सांतांतोनी पाव आमच्या गरजांनी आयक दयेनी मागणी कर बापा विनोनी मोगाळ पुत्रा सोवे अंकार मोरी आशीर्वाद दी आमकां सांतांतोन बापा आम्हा बसोन विनंती कर भगवे गुरसूचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Sant'Antoni
Serianso Santum San Anton Aja Pangkili Sebab Jesu Janawan Shikon dili Loka kekediawi Duplia Datyang Paulai Watyang Mogan San Anton Bhakta Jesu Cha Mazat Kesedans Kesdan Amcha Karza आमची पेटे उतराम देवाच्या आधार आमकानी हये तिसा आमची पेटे उतराम देवाच्या आधार आमकानी हये तिसा आमची पेटे उतराम देवाच्या आधार आमकानी हये तिसा
ನಗರದಿ ಕಳೆದಿರಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಜೀವನವು ಎಷ್ಟೊಂದಗಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಜನನವು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವನವು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೈವ ಕರೆಯು ಪಾದ್ವ ನಗರದಿ ಕಳೆದಿರಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಜೀವನವು ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಸಂತೈಸಿರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನಡೆಯಲು ದಾರಿ ತೋರಿರಿ ಪ್ರೇಷಿತರೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸಂತರೇ ಕಳೆದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವವರೇ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವವರೇ ಕ್ಷಾಮ ಆಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಸದಾ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಂತರೇ ಪ್ರೇಷಿತರೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸಂತರೇ ಕಳೆದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವವರೇ